जे येता जे सगळे खोदू येता सकाळी 5 मिनटांच फक्त उदक येता आणि त्या उदकाचे आमी पोट भरपाचे कशें आनी खावपाचे कशें। हांगासरल्यान कमलाक्षाच्या घरा कडेन वयतलो जाल्यार थंयसर 15 मिनटां लागता, ते गेले घरा कडल्यान आमकां वचून ड्रम किंवा उदक हाडचें पडटा कळशी बी व्हरून। आनी आतां ते लोकां कडेन परिस्थिती ना तशी हाडपाची, तेन्ना सरकारान हे उदकाची टेस्टूय बी करची। कारण आमी पंचायतीन थंयसर पत्र दिल्लें की हे उदकाची टेस्ट करची म्हणून, सरपंचान आश्वासन दिल्लें करता म्हणून, पूण तेजेर कांय करूंक ना। म्हाजे सरपंचा कडेन एकूच मागणें, हे आमच्या वाड्यार हांगासर येवन तुवें लक्ष जाता तितले बेगीन घालचें। आमी खेडे सावयवेरेंच्यान आमी हांगासर आज जमल्या, खेडे म्हणटा थंयसर गांवांत आमकां हांगासर खेड्या एक म्हटल्यार रस्तो सारको ना आनी उदकूय सारकें आमकां मेळना। आमकां जी फाटली काही वर्सां पयलीं झेडपींतल्यान मोहन वेरेकराच्या बायलेन जी आमकां बांय मारून दिल्ली तिचें उदक आमकां मेळटालें, पूण आतां सादारण 1.5 म्हयनो जालो आमकां धड तें उदकूच येना। जवळ जवळ फक्त 5 ते 10 मिनटां ते पंप चलता आनी तेजी ते उदकाची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हें सामकें खोदूळ उदक येता आमकां। आनी तें उदक आमी कशें खावपाचें? आमी पंचाक सरपंचाक सगळ्यांक सांगलें, फाटले ग्रामसभेक हांवें वचून थंयसर लेटर केलें की आमकां उदकाची सोय करची म्हणून। पंचान आमकां सांगलें, आपूण पंच तर आमकां प्रत्येक फावटाचें सांगता की ह्या विकान येतली त्या विकान येतली, पूण आज पर्यंत उदक आमकां म्हणटा तें मेळना। आमी लोकांक आतां घरा कडेन न्हातलो सुद्दां जाल्यार उदक आसना, खंयत कितें करतलो जाल्यार उदक आसना, जाल्यार लोकांनी कशें हें करपाचें? तें हांगासरल्यान जे पळय झर म्हणटा ती आमची आसा ती झरीर जर वयतलो जाल्यार लोकांक हांगासरल्यान 10 मिनटां तरी चलत वयचें पडटा। आनी ते जर ते आतां लोकां कडेन तशें वचून हाडपाक जायना, तुका दिली ना किंवा उदकाची सोय केली ना जाल्यार आमी जी फुडली लोकसभा इलेक्शन आसतलें तेजेर सुद्दां आमी बहिश्कार घालतले। ह्यान फुडें आमी मागीर ते कसले तेका जर कोणी मतां मागपाक आयले जाल्यार तांकां आमी उदकाचे ड्रम घेवन ते झरीर धाडटले। कित्याक जे पळय आमकां त्रास जाता न्ही ते तांकांय बी कळपाक जाय की कितें त्रास जाता ते। आमचे खेडे म्हणजे खेड्यात उरल्या ना, आमकां उदकाची सोय आतां कितलो तेंप जालो तुमी करता करता म्हणटा, अजून तुमची उदकाची सोय जायना। आनी आदेस आमी थंय उदका खातीर उरता, आमचें काम जायना। आमकां खंय वचोन आमी दिसाळो करून काय आमकां पोट भरपाचें आनी कशें जातलें काय म्हणटा, उदकाची सोय नासतना कशें काम जाता आमचे कडेन? आदेस आमी थंय उदकाच्या हितून उरता। उदकाचें म्हणजे पयल्यात एक बारीक झर कशी व्हांवता, मोठे तरी येवंक जाय न्हू ते उदकाची सोय तुमी करप। हांव इतकेंच म्हणटा, आनी रस्तो तो बेश्टो तांबडो करून दवरला, त्या रस्त्याक पयल्या खणकुलां सगळीं, गाडी येवंक सारकी धड मेळना आनी सगळ्या वाटांनी त्रास। भुरगीं जाणटी नेणटी कोण कितें जालें सिरियस जाली जाल्यार तांकां उखलून गुटल्यो व्हरचें पडटा। हे तुमी मातशें तरी लक्ष दिवंक जाय, इतलेंच म्हाजें म्हणणें। तशेंच सरपंच आनी पंचा कडेन आमचें मागणें, आमी कोणाचेरूच विरोध करिना, पूण जर समज तुमी जर हेजेर लक्ष घातलें ना जाल्यार आमकां हे फुडें कितें तरी उपाय काडचो पडटलो। तर तुमी हेच्या फुडें सुद्दां जर आनीक कांय केलें ना, आज आमी हांगासर टीव्ही मुखार येवपाक कारण कितें तर पंचूय हांगासर सारकें लक्ष घालिना आनी सरपंच जर आमकां आश्वासनां दिता, हॉटमिक्स करता म्हणून जवळ जवळ 3 म्हयने जाले सांगता। आज जानेवारी जावन गेली, फेब्रुवारी जातली, आतां फुडें इलेक्शनाचो कोड लागतलो, तेन्ना मागीर परत हे 6 म्हयने म्हणटले की ते आतां कांय करूंक मेळना। परत आशिल्ले तशें पावसान हांगासर लोकांक त्रास। हांगासर पळयत जाल्यार रस्त्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार तुमी मुद्दम हांगासर येवन पळया, पंचाकूय सांगता आनी सरपंचाकूय सांगता, तुमी येवन पळया हांगासर कितें जालां तें आनी मागीर तुमकां कळटलें। कारण हांगासरलो सगळो लोक जो आसा कश्टकरी आसा, सगळे जाण कुळागरांत शेतांत खंय तरी काम करपी लोक, तांकां हांगासर सांजे टायमार जर उदक मेळना जाल्यार मागीर आनी कसलें सूख? 10 वर्सां पयलीं जे पळय लोक हांगासरल्यान वचोन कुळागरांतल्यान येवन ते झरीर वचोन जे उदक हाडटाले, आयजूय बी तीच परिस्थिती आहा। आयज खंय समाज खंय पावला आमचे आनी देश खंय पावला? सगळे म्हणटा आमी सामकें ऑनलायन हें करता तें करता, पूण हे उदकाची ही सोय कित्याक जायना? हे सरकारान जाता तितले बेगीन करचें। तशेंच हे आमच्या रस्त्याक हांगासर स्ट्रीट लायट ना, जवळ जवळ 5 वर्सां तरी जालीं। हो रस्तो जेन्ना डांबर घातले तेन्नाच आमी सांगलेलें की हे रस्त्याक हे घाला म्हणून। त्यो परत हांवें पंचायतीन सुद्दां विचारून आयज सगळे जाण सांगता की आमी फायली धाडल्या, त्यो फायली वयता खंय? तो जो पणजे न्हिदला तेच्या घरा कडेन वयता काय आनी खंय वयता? ह्या आमदारान आनी आमच्या मंत्र्यान लक्ष घालचें आनी आमकां जाता तितले बेगीन उदकाचें आनी आमच्या रस्त्याचें काम करून घेवचें।